नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. फ्रांसाची करून 2 दिसांच्या भेटे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंग्टनात पावल्यात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेट घेवपाचे आसात. हे भेटेन दोनूय फुडाऱ्यां मदीं धोरणात्मक सहकार्याचेर चर्चा जातली. भारत आनी अमेरिका दोनूय एकमेकां मदीं सहकार्याची वाड करपा खातीर उत्सूक आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अमेरिकेच्यो नवनियुक्त राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक तुलसी गॅबार्ड हांची भेट घेतली. ह्या वेळार भारत अमेरिका इश्टागतीच्या वेगवेगळ्या मळांचेर भासाभास जाली. आतंकवादा आड कारवाय, सायबर सुरक्षा ह्याच वांगडा गुप्तचर माहितीच्या विशयाचेर प्रधानमंत्र्यांनी तुलसी गॅबार्ड हांच्या वांगडा भासाभास केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकेन वॉशिंग्टन DC हांगा पावतकीर ब्लेअर हाऊसच्या भायर अमेरिकेंतल्या भारतीय समुदायान तांकां उर्बे भरीत येवकार दिलो. शियाळ्यांतल्या खर थंडेत लेगीत भारतीयां कडल्यान मेळिल्ल्या येवकारा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी उपकार आठयल्यात. कांय भारतीयांनी प्रधानमंत्र्यांच्या भेटे खातीर खोस उक्तायली. सबका मन गदगद हो गया उनको देख के और उनकी मुस्कुराहट देख के. सबसे एक एक आदमी से हाथ मिला के गए, बाहर निकल के अपने भी बारिश में आए भीगते हुए और सबके साथ हाथ मिलाते हुए और हाथ हिलाते हुए गए हैं. हमें उनसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई. इतना थक गए थे तो भी टाइम निकाला और सब लोगों से मिले और अच्छी तरह से बात की और हमारे कंसर्न सुने. मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और भारत के प्रधानमंत्री जो कि इतने सुलझे हुए, इतने पहुंचे हुए, इतने कर्मठ इंसान हैं, जो लाखों करोड़ों भारतवासियों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद पाकर जीवन धन्य हो गया. अच्छा लगा मोदी जी से हाथ मिलाया. मोदी जी ने बहुत खुश हो गया. संसदीय अदमासपत्रकीय अधिवेशनाच्या पहिल्या पावंड्याचो आयज निमणो दीस. आयज कामकाज सुरू जातकच लोकसभेन वक्फ दुरुस्ती विधेयका संदर्भात सभाघराच्या जोड संसदीय अहवालाचे बोवाळ करून लोकसभेच्या कामकाजान आडमेळ हाडल्यो. JPC समितीन विरोधकांची मतां काडून उडयल्यात अशी हरकत विरोधी फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी उपस्थित करून JPC अहवाल बनावट आशिल्ल्याचो आरोप केलो. जो वक्फ बोर्ड की JPC की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है. ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर. और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे. और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है. मजगती संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी मल्लिकार्जुन खरगे हांचो आरोप भायर मारला. विरोधी फुडारी जनतेची दिशाभूल करता अशें तांणी म्हळें. वक्फ समितीच्या अहवाला वयल्यान लोकसभेन विरोधकांनी बोवाळ केल्ल्या कारणान सभापती ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज सुरू दवरपाचो यत्न केलो. विरोधक करता हो बरो पावंडो न्हय अशें सांगून अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी नाखुशी उक्तायली. लोकसभा वांगड्यांनी संसदेची प्रतिष्ठा आनी परंपरा राखची अशें आवाहन तांणी केलें. मात गदारोळ सुरू आशिल्ल्यान सभापती ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज दनपारां 2 वरां मेरेन स्थगीत केलें. 2 वरां उपरांत परतून कामकाज सुरू जातकच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी कर दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025.
The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावेल्यान राज्यसभेत लेगीत विरोधकांनी गोंधळ घातलो आणि कामकाज आडोवन धरपाचो यत्न केलो। ताचे पयलीं सभाघरांत राष्ट्रपतींच्या संदेशाचे वाचन सुरू असताना विरोधकांनी गोंधळ दवरिल्ल्यान राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी विरोधकांची कान उघडणी केली। विरोधकांनी आपल्या वर्तवणुकेन सभ्यता दाखोवची अशें आवाहन अध्यक्ष धनखड हांणी केलें। सभाघराचे कामकाज सरकारान रेटून धरिल्ल्या कारणान विरोधकांनी अखेर राज्यसभेतल्यान सभात्याग केलो। केंद्रीय अदमासपत्रकान केल्ल्या तजवीजीक लागून गोंयचे नुस्तेमार, बाल उद्देजक, शेतकार तशेंच पर्यटन मळावेले लाभ जातलो अशें केंद्रीय उद्देग आनी वेपार राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी म्हळां। पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हजर आशिल्ले। अदमासपत्रकान MSME वाठाराक रिणाची मर्यादा 10 कोटी रुपया मेरेन वाडयल्ल्यान कारणान गोंयांतल्या सगळ्या उद्देजकांक लाभ जातलो अशें जितेंद्र प्रसाद हांणी म्हळें। The farmers and the fishermen, they can take benefit. Dairy farmers can take benefit. The loan limit has been enhanced from 3 lakhs to 5 lakhs under the modified interest subvention scheme. This is another very beneficial scheme जो हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायक हो। हमारा क्रेडिट देने के लिए भी माइक्रो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए from 5 crore to 10 crore, leading to additional credit of 1.5 lakh crore in the next 5 years. मैं सब पॉइंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ। हमारे जो उन गिग वर्कर्स होते हैं, जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी आइडेंटिटी कार्ड रजिस्ट्रेशन अंदर ई-श्रम पोर्टल, उनके लिए हेल्थ केयर अंदर PM जन आरोग्य योजना, ये सब करीब 1 करोड़ हमारे जो पार्ट टाइम गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए है। गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची 8वी बसका मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या यजमानगे खाला काल जाली। ह्या बसकेक उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो, IDCचे अध्यक्ष आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, गोंय चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे, IPPचे हेर वांगडी आणि अधिकारी हजर आशिल्ले। ह्या बसकेन मंडळान 733 कोटी रुपया गुंतवणुकीचे 9 प्रकल्प मंजूर केल्यात। ह्या प्रकल्पान 2319 जाणांक रोजगार मेळटले अशी माहिती बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक दिली। ह्या नोकऱ्यांमदी गोंयकारांक प्राधान्य दिवंक जाय अशें तांणी सांगलें। भौशीक खात्याचे विभाजन करून पिवोवपा उदका पुरवणे खातीर स्वतंत्र खाते करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल बुधवारा पर्वरे आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळींत दिली। हाचे फुडें दर दिसा उण्यांत उणी 4 वरां गोंयच्या लोकांक उदका पुरवण करपाची जापसालदारकी ह्या खात्या कडेन आसतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। आतां आमी साल्वादोर जमून त्या पंचायतीन उदकाच्या टाकयेचें इनॉग्रेशन केलें। हांगा 2 उदकाच्या टाकयेचें इनॉग्रेशन केलें। म्हाका खबर आहा फाटले 7 दीस उत्तर गोंयच्या विशेष करून बार्देस तालुक्यांतल्या लोकांक उदकाचे थोडेशे हाल सोंसचे पडले। आतांच डिक्लेअर केला त्या प्रमाणे आमी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर हे नवीन डिपार्टमेंट डिक्लेअर करता, जेणे करून ते उदकाचेरूच फोकस करतले। फुडल्या 25 वर्सां गोंय उदकाच्या बाबतींत पूर्ण स्वयंपूर्ण करपाक जाय। आमकां आतां इट इज अ हाय टायम आमी तिराळीचेर डिपेंड सुद्दां शकना। आमी आमच्यो उदकाच्यो सोर्सीस सगळ्यो डेव्हलप करच्यो पडटल्यो, आमचे उदक पडटलें। ताच्या खातीर सगळे रिजर्वायर आसतले, बाकीचे सगळे म्हणजे आमी 2 चेक डॅम आतां म्हणजे तुमच्याच खातीर खरोच चेक डॅम आमी साळा न्हंयचेर व्हडली कॉस्ट इज अप्रॉक्सिमेटली 300 crores। तेवटेन आमी गांजा म्हणजे फोंड्याक उजगांव तेकोन आमी थंयसर एक व्हडलो चेक डॅम घातला। अहमदाबादेन काल जाल्ल्या निमण्या आनी तिसऱ्या क्रिकेट सामन्यान भारतान इंग्लंड पंगडाक 142 धांवड्यांनी पराभूत करत दणदणीत जैत मेळयलें। ह्या जैतान भारतीय पंगडान 3 सामन्याच्या माळेन इंग्लंड पंगडाचेर निर्भेळ जैत मेळयलें। शुभमन गिलान शतक, विराट कोहलीचे अर्धशतक, श्रेयस अय्यराचो वादळी खेळ आणि गोलंदाजांची उत्तम कामगिरी या जोराचेर भारतान हे जैत संपादीत केला।
भारतान पयली 356 धांवड्यो करून इंग्लंडा मुखार 357 धांवड्याची मोख देंवरली। भारतीय पंगडान फाटल्या 11 वर्सांक इंग्लंडा आडचो एक दिवसीय क्रिकेट खेळांतले हे पयले जैत आसा। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।